गोंयचो सुपुत्र आणि ज्येष्ठ शास्त्रीय गायक पंडित अजित कडकडेंक गोमंत विभूषण पुरस्कार जाहीर जालो। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ही घोषणा केल्या। गोमंत विभूषण पुरस्कार हो अनाउन्स करपाचो आशिल्लो। आमी गोंयाक फाटल्या 10-12 वर्सां गोमंत विभूषण 2 वर्सांनी एकदा पुरस्कार हे गोमंत विभूषण अवॉर्ड हे दीत आसा। या वर्साचो गोमंत विभूषण अवॉर्ड हे गोंयचे सुपुत्र पंडित अजित कुमार कडकडे हांकां फावो जाता। तांच्या आयच्या दिसा समेस्त गोंयकारांच्या वतीन हांव खूब खूब अभिनंदन करता। म्हणजे गोंयचें नांव व्हड करपा खातीर तांचोय व्हडलो वांटो आसा। जरी आज ते मुंबय स्थायीक असले जाल्यार मानात सांगता हांव दिवचलकार, हांव गोंयकार हे सांगपा खातीर ते केन्ना विसरना। आनी चुकून सुद्दां कोणी खंयसरूय गेलो आसत जाल्यार हांव गोंयकार हे ते पयलीं सांगतात। त्या खातीर तांच्यांनी पुराय भारत देशाक मंत्रमुग्ध करून सोडिल्ले अजित कुमार कडकडे हांकां हो गोमंत भूषण पुरस्कार फावो जाता। तांचे परत एकदा हांव सगळ्यांच्या वतीन खूब खूब अभिनंदन करता। देव बरें करूं। हो सन्मान म्हजोनी म्हजे गुरुजी पंडित अभिषेकी बुवांचो म्हूण कडकडे उलयले। गोमंत भूषण पुरस्कार म्हणजे म्हाका पहिली गोष्ट म्हणजे खूप अभिमान आसा की हांव गोंयचो। हांव प्रत्येक जेन्ना बायोडेटा दिता तेव्हा 2च ओळी देता की पयलो म्हणजे हांव गोंयचो आनी दुसरो म्हजे गुरु म्हणजे हांव जांचे कडेन शिकलो ते पंडित जितेंद्र विशेकी। म्हणजे गोंयचो हे प्रत्येक कडेन हांव दिता की हांव गोंयचो, कारण म्हाका गोंयचो खूप अभिमान आसा। आणि हो पुरस्कार गोमंत भूषण गोवा भूषण जाहीर झाल्यामुळे म्हाका खूप बरें दिसलें। म्हणजे आनंद जालो, समाधान जालें। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।